कुडचड्यार शेळवणा न्हंयत न्हावंक गेल्ले कडेन भुरगो बुडून सोंपलो. हितेश हनुमंत नायक 15 वर्सांचो सर्वोदय हायस्कुलांत 9वीत शिकतालो. रावपी शेळवणचोच. बिरेस्तारा सांजे बुडिल्ल्या हितेशाची बॉडी शुक्रारा सकाळी मेळ्ळी. हितेशाक घरा आवय बापूय आनी एक भाव. आमच्या शेळवणा एक वायट घडले की हितेश हनुमंत नायक हो भुरगो सर्वोदय हायस्कुलांत 9वीत शिकतालो आनी काल एक 4 भुरगे अशे एक आमच्या कडेन न्हांवपाक गेले आनी एक आड्या म्हणटा थंय आनी अशी एक वायट घडलें की 4 4:30 सुमार एक वायट प्रकरण घडलें. एकटो भुरगो थंय बुडलो. भुरगे न्हांवपाक गेले पूण कोणाक खबर नाशिल्लें. मागीर आमी फायर स्टेशन हाडलें, पुलीस येयले. रातचे आमी सगळे सोद केलो. सगळे रातचे आमी भोंवले. रातचे आमकां बॉडी मेळना आनी मागीर सकाळ फुडें आमी परत 7:15 सुमार आमकां बॉडी मेळ्ळी. प्लस बॉडी मेळोन आमी मागीर पोस्टमार्टम केलो. पोस्टमार्टम करून आयज ती बॉडी आमचे सुवाजी हांगा पावले कडेन आहा. पूण अशें घडों नाका आसलें आनी आयज जें घडलें हें शेवण आमचें पयलीं फावट घडलें. अशें घडों नाका. आनी हेजे पयलीं सुद्दां आमी ल्हानपणां सुद्दां ते आड्यां ती मानस म्हणटा ती मारताली. आमी खुबशे लोक थंय वयताले पूण नुस्तें धरपा लागून वयताले. पूण थंय भुरगे न्हांवपा लागून वयताले हें आमकां पयलीं फावटी कळ्ळें. आमच्या गांवांक अशें हो फर्स्ट इन्सिडंट आमकां घडलेली आहा. आनी कोण आशिश फाटल्यान गेलो भाव बीन आनी ताजे फाटल्यान एक ताजो भाव आसा आनी आवय आनी बापूय. काणकोणा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाचो शिष्य स्वीकार समारंभ मोठ्या दबाज्यान बिरेस्तारा जालो. शिष्य स्वीकार समारंभा उपरांत मठात स्वामीची धर्मसभा जाली. धर्मसभेत नवे शिष्य विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद बडेर स्वामींनी उपदेश केलो. कुशावती न्हंयेच्या देगेर आशिल्ल्या श्री संस्थानाच्या गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या ह्या केंद्रीय मठांतलो हो सुवर्णमयी आनी पवित्र दीस जावन आसा. 75 वर्सां उपरांत ह्या मठात शिष्य स्विकाराचो समारंभ मोठ्या वैभवान मनयता. आमचे मन आनंदान भरून येता. मठ परंपरेतले 22वे गुरुवर्य श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्याचो संन्यास आश्रम दीक्षा समारंभ 1942 वर्सा ह्याच मठात जाल्लो. ताका आयज 75 वर्सां जातात. आता 23वे श्री स्वामी महाराजाच्या मार्गदर्शना खाला काल आणि आयज 2 दीस आश्रम दीक्षा आणि शिष्य स्वीकार सुवाळो उमेदीन आणि मोठ्या दबाज्यान आनंदाच्या वातावरणात मनयलो. ते पळोवन विद्यमान श्री स्वाम्याचे कल्पकतेचे दर्शन आमकां सगळ्यांक घडून आयिल्लेच आसा. 1985 ವಿಶೇಷ ಗುಣಾಚೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಿಳ್ಚಾಕ ಮಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. आली 1985 आम्ही येऊन तिथं दिवस झाल्या म्हणून हांव तिथलं सांगलें कित्याक म्हळ्यार दिवसा तांगेले गेद्रा उरल्यार पुरो दिवसा एक ना एक विशेष गुण तांगेल बद्दल माहिती मेळता उरता. तातूंत मुख्य माहिती म्हळ्यार समय प्रज्ञा आणि इंद्रिय निग्रह कशी करता म्हणून गुरुवर्य स्वामीन आमकां शिकवून दिलें. प्रथम जावन आज स्वामीनं घोषण केलं तशीची मठ परंपरेचे 3रे यतीवर्य जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्याले यती दीक्षा ह्याची दिवसा जाल्ल्या म्हणून गुरुवर्य स्वामीन सांगले. आज वापस त्याची नक्षत्र त्याची तिथी दिवसू आमगेल एक यती दीक्षा घेतला का आम्ही धन्य पावेल असा. अनिल पैम त्यांनी वैकी अशी सांगितलंय जिवोत्तम तीर्थ स्वामी दिवसाक तांके यती दीक्षा दिल्या म्हणून आम्ही तिथल्या करा बेनाची आम्ही आजी समुद्रगामिनी ईशान्य प्लव जाऊन गेल्याशिवाय कुशावती नदी तीरारी जीवोत्तम स्नान मंटप म्हणलेत घाट्याचेर आम्ही आज स्नान केलं असा. त्या तिथलं न्हंयशी आम्ही आज केन्ना यती दीक्ष घेता आशिल्लो उपदेश घेता आशिल्ले तेन्ना आमकां अभिनव जीवोत्तम तीर्थ आणि अभिनव इंदिराकांत तीर्थ स्वामी येऊन घेवन आमकां यती दीक्षा दिता आशिल्ली की अशी म्हणून आमकां भास जाता. ते परमेश्वर म्हळ्यार म्हणजे प्रयत्न करून शिरावल्यात यश जमून येना. त्यासाठी आधी विद्याधीश ह्या नावाक फावती तसं भाषण शिष्या कडच्यान दाण्यान पळोवन आमगे मनही भारी तृप्त. अशेच मुखावेल दिवस संस्थानात चढ व्हड 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 मेळत रावता.
पुष्य नक्षत्र तेन सांगता सिद्ध्यंती कार्याणी कृतानी पुष्ये. पुष्य नक्षत्राचेर कसले काम येवजल्यार ही दावन बसता. पुष्य नक्षत्राचेर केलेलं काम ही दीर्घकाला शाश्वतिकेचे नेले सेले म्हणतात दीत रावत. पुष्य नक्षत्र तिथून बलवत्तर त्यासाठी 27 नक्षत्र समुदायांतून पुष्य नक्षत्र श्रेष्ठतम म्हणून सांग. घेऊया एक ब्रेक.